We'll also go to Shripad Naik if we get Certainly. Makamat. म्हाका दिले म्हणून आनी ताका हांव रिक्वेस्ट करता थ्रू युअर मॅडम की श्रीपाद बाब आतां तुमी खूब काम केलां त्या कामाचें इवॅल्युएशन लोक कशें करीत तशें करूं बट पीपल लोकांनी तुजेर विश्वास दवरलो आनी तुका 5 वेळा थंय धाडला. आतां हे म्हणटात की तूं साधू सारको रावलो संता सारको वावरलो आतां ते हेटाळणीन म्हणटात की प्रेमान म्हणटात हांव नकळो. वॉट एवर इट इज लेट मी बी देर नाव इन युअर प्लेस त्या सुवातेचेर आनी आय नीड युअर सपोर्ट. Are you appealing him not to contest? I don't say that. It is his How he will prerogative. His prerogative. His prerogative. I don't do that. Suggesting he should not contest. I am not suggesting anything to anybody, particularly to an aspiring candidate if he is yelling, because he has already said that he is interested in contesting again. So taka na umed haum karina. But certainly I would say that I stand a better chance of winning against anybody. आता जी नावां इन सर्क्युलेशन आसात पळय विदीन द BJP, विदीन द MGP आनी कोणाची नांवां आसात, इफ दोज थिंग्स आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन पीपल हॅव ऑलरेडी डिसायडेड हू शूड बी द भंडारी कार्ड प्ले जाता सध्या. तितलें ना रे आमी म्हणटात पळय तितलें ना तें. तशें तूं म्हणटालो खलपाचें मराठा कार्ड वापरता जशें हिंदू कार्ड तूं जर म्हणूंक गेलो जाल्यार मागीर भंडारी कार्ड आनी मराठा कार्ड आनी जाती कार्ड कशें येता. You don't believe? See, there will be some marginal factors. मार्जिनल फॅक्टर. अरे म्हजें काम आसा न्हय रे बरोबरचें इतलें वर्साचें. तुमकां मराठा म्हणून वोट पडची ना आतां सध्या महाराष्ट्रांत पयल्या मराठा ते करूं न्ही. लेट अस कीप गोवा अपार्ट फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ मराठा म्हणून वोट्स पडटली. I don't think that way people will judge me. They will judge me on my merits, on my personal capacities. कित्याक रे तूं मराठा भंडारी जाती ह्या जातीचो त्या जातीचो क्रिस्तांव हिंदू हे धाडून करतलो कितें तूं लोकसभेन. धाडलो आनी तो मौनी बाबा म्हणून ओगी बसला. इज दॅट वॉट यू वॉन्ट to happen? You need a vibrant person who is alive to day problems coming up. आणि लोकसभा म्हणजे कितें दिसलें, in the Lok Sabha whoever goes there has to look at his own constituency, he has to look at his state, he has to take the whole country in his arms, and then what is his contribution on the international level. He has to work on 3 levels, rather 4 levels: constituency, state, country and international. So that gives you edge. That gives me an edge.